पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंडेचो अंत्रूज माल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांची एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळयात सिटी ग्रामात. स्वच्छ भारत ह्या माध्यमांच्यान जे गार्बेज हाडून जे कोण रस्त्याची कुशीक डंप करताले उडयताले म्युन्सिपाल्टीन इतलें हें केलें की बाबा उडोवपाचें न्हू तरी आसतना लोक उडयताले. थंयसर ते जे 10 पॉयंट तेंच्यांनी चूज केले आनी त्या 10 पॉयंटांचेर मिनी गार्डन तयार केलां आनी त्या गार्डनाचेर जो कोण जर कचरो उडयतलो जाल्यार ताका 5,000 रुपया फायन घालपाची नोटीस मारल्या. आनी आमी इतलें सांगूंक सोदता की पब्लिकाक की ह्या जाग्यार कचरो उडोवपाचो न्ही आनी कचरो उडोवंक जायना म्हणून हे पॉट्स गार्डनाचे रेडी केल्लेले आसात की जो कोण कचरो उडयतना मेळात ताका 5,000 रुपया फायन पडटली. You see, we had noticed many black spots in the town of Mapsa, like along the highway, especially at the Karaswad entry point, Ghateshwar Nagar, then there was here near Remy Studios, there, and many such places where people would come and dump garbage. So, like we were trying to find solutions to this, which to clean up, again the garbage is to be dumped over there. So, we tried many things. We tried putting posters, creating awareness, but it was not working much. So then we thought of converting these black spots into beauty spots. We thought of finding some solutions. So we thought of beautifying these black spots. We thought of converting these black spots into small gardens, like putting some plants, some potted plants, and the whole place looks different now. गोवा हेल्पिंग हँड्सान आज पत्रकार परिशद घेवन 19 डिसेंबराक जी मिटींग जावपाची आसा गोंयच्या आवाजाची ताका सपोर्ट डिक्लेअर केलो. तशेंच ते म्हणटात की वोटींग रायट सगळ्यांक दिवचे म्हणून. आयज लोकांक जॉब ना. आयज कितें सरकार म्हणटा एक नारो बेटी बचाव बेटी पढाव. जी भुरगीं आवय बापायची सेवा करतात, आवय बापायची सेवा करता पळय तांकां आयज गव्हर्मेंटान जॉब दिवपाक जाय. तांकां गव्हर्मेंटान जॉब आवय बापायची सेवा करपाचो तांकां चान्स दिवपाक जाय. गोंयच्या आवाजान गोवा हेल्पिंग हँड सगळ्यांक आदार दिवपाक हे खातीर अशें एकठांय केल्यार इतलो फोर्स जाता. आमी एकठांय जावंक जाय. युनिटी इज आवर स्ट्रेंथ. आमचें गोंय आमी सांबाळूंक जाय. तो इशू आमी चिंतला लायटीच्या बिलाचो वयता तिका सगळे लायटीच्या बिलाचे प्रॉब्लेम जाल्ल्या गरीब लोकांक हे चड त्रास जाल्ल्या. हे कितें करता आदले म्हयने जे बील जे फारीक केलां त्याच म्हयन्याचें बील हे पत्ते लायता. ताका लागून हो इशू आमी गोवा हेल्पिंग हँडान चिंतला हो घेवपाक आनी वयसोच तर हे तर अशें मिस्टेकी करीत आनी आमच्या लोकांक तर सदांक लागले जाल्यार आमी चिंतला त्या डिपार्टमेंटान वचोन त्या आमी इंजिनियरांक आमी घेरो घालतले आनी ह्या गोंयच्या आवाजाक आमी 19 5 हिंगा म्हापशा टॅक्सी स्टँडाचेर जी मिटींग आसतली ताका आमी सपोर्ट करतले. बेनावली टॅक्सी ओनर्स एसोसिएशन हाचे मेंबर्सान आयज बेनावली पंचायतीन तशेंच कोलवा पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिवन गोवोरमेंटा लागीं मागलां जे लमानीस बिचीचेर ट्युरिस्टांक घेवन भाडें मारपाचो बिझनस स्टार्ट केला तांचेर एक्शन जावचें म्हूण. बेनावली प्रॉब्लम जाला. एकलो नॉन रेजिडेंट कर्नाटकाचो हिंगा तो टॅक्सी घेवन येयला. आतां टॅक्सी म्हणल्यार ते एकूच बिझनस उरलें गोंयकारांक आनी बाणावकारां. हे आतां सेम हायल जाल्यार आमकां उरलें कितें ना. पंचायतीन परमिशन दिलें ना. हे एक टॅक्सी घेता जाल्यार हॉटेला लेटर जावपा पडटा. तितून एक पंचान तेको हिंगा हॉटेलां फोन मान ताका ती लेटर दिवपा लागली. आतां तो GMI हे प्रॉब्लम आनी मुखार वचपा नाका. आमी आज कोलवा पुलीस स्टेशन आयिल्ले आनी PSI मेळ्ळा. तेणें सांगलें इतली केस ती कलेक्टराक हँड ओवर करतली. ती हॉटेलान ताका लेटर दिलो आहा ती डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पेंजीम ती लेटर दिलो आहा एज अ गाडी आहा ती ट्युरिस्ट टॅक्सी परमिटा लागून ते म्हूण त्या लेटराचेर सेट केलो ना. हो भुरगो हिंगा लोटसा कडेन बाळ मारतलो बाणाल बाळ मारता म्हूण हाली बेस्ट तें उतर तेजेर सेट केलो ना. सो त्या भुरग्यान हिंगेन बाणाल बाळ मारपाक जायना. सो हॉटेला कडेन कित्याक हॉटेला कडेन हिंगा भुरगे बाणाले जायते भुरगे ग्रूप हे हाय ते बहीण बाळ मारताय ते आपल्याला पोट भोताय. सो तेंगे बिझनस सेपरेटू आहा. GST टॅली एज्युकेशन सेंटराचे उक्तावण मोरोड म्हापसा हांगासर जालें. हेचे उक्तावणाक चीफ गेस्ट म्हणून टॅली एज्युकेशनाचो CEO मनीष चौधरी हाजीर आसलो. These certifications
they focused not just on Tally as a tool, but also the concepts of accounting, the concepts of business, concepts of GST as they are applied in real life among the businesses. And when candidates learn these, they get certified and then they get employed with any of the businesses. They are much more valuable for the business owner also, and the candidate's career is also much better. In the Goa region, we have been partnering with NICE to appoint centers. Skills World is our 5th center in the Goa state. We are also working with various colleges. We had a partnership signed up today with DM College, and we have a few other colleges in the state who are offering programs. On GST, much before GST became live, so we worked closely with the government to ensure that so we had inputs to the government when the draft bill was released. We supported them in helping understand how small and medium businesses work and what kind of problems they will face under GST. Some changes in the law were done at that time, some are still being done. On the software side, whatever is the requirement of law, that is something which we are continuing to support. The intent is to make the system easy to use, and as a business owner, if I am a business owner, I want to spend time doing business. I don't want to spend time doing compliance, and the complexity of the law required a lot of time to be spent on compliance. So what Tally has done and is continuing to do is make the processes simple, make it easy for the business owner to be compliant. घेऊया एक लहानसो कमर्शियल ब्रेक. सत्तरी तालुका शेतकरी सेवा सहकारी संस्था जी आसा त्या संस्थेच्या संचालक मंडळान आयज पत्रकार परिशद घेतली आणि त्यांच्या संस्थेन जे हॉस्पिटल आसा तशेंच एक जी सायकलीचे शॉप आसा जेंकां तांच्यांनी लिजार दिल्ले ते सगळे तेंचे लीज सोंपले तांकां सांगून सुद्दां ते तो जागो सोडिना म्हणून तेंच्यांनी तो जागो सोडचो ना जाल्यार थंय कुलूप घालतले अशा प्रकारची आयज पत्रकार परिशद संचालक मंडळान वाळपय हांगासर घेतली. ऑलरेडी प्रिमायसीस तेंची रेडी आसल्या कारणान तेंच्यांनी सोडपाक जाय. जाल्यार हेका उपाय म्हणजे आमी लॉक घालपाचो जो विचार आहा तो अमलात हाडटले, हेतून कांय डावट ना. आनी फूल आमचे सभासद आहा जनरल बॉडीक ज्या प्रमाणे सभासदांनी आमकां फोर्स केल्लो की तुमी ते कितें तरी एक्शन घेवन ती वेकेट करा. हे फूल म्हाका दिसता सगळे आमच्या संस्थेचे जे शेअर होल्डर्स आहा, मेंबर्स आहा, हेंचो खूब सपोर्ट आहा. आणि हे लोक म्हाका दिसता हेंच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी ते लोक घालतले असो आमचो विचार आहा. जायत पडल्यार आमी परत एकदां AGM स्पेशल AGM फॉर दीस आमी आपयतले आणि सगळ्यांच्या सहभागात आमी आणि तुमच्या सहभागात ही जागा खाली करून आयज परत जी संस्थेक आहा ती संस्थेक मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करतले. की आमचो बिझनेस फ्लरिश जाल्लो आहा तेन्ना आमकां लार्ज प्रिमायसीची रिक्वायरमेंट आहा म्हणून आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करपाची गरज ना कित्याक प्रिमायसी ऑलरेडी ही संस्थेची. एका आतां इलेक्टेड बोर्ड आहा हेंचीच न्हू, ही सगळे सभासद आहा, सत्तरीचे आमचे शेतकरी बांधव आहा, ह्या लोकांची प्रिमायसी तेंच्या रक्ताचो पयशांनी ही उबी केल्ली आसा. 15 दिसांनी मिटींग घेवन तेजे डिसिजन घेतले. साधारण एका म्हयन्या भितर ह्या सगळ्यो गोष्टी जातल्यो. त्यांना ह्याच्यासाठी मुदत मागितली पण ती मुदत अशी एक नाही, मी दुसरी जागा बुक केलेली आहे आणि ती अंडर कन्स्ट्रक्शन आहे. ती कन्स्ट्रक्ट होऊन जागा माझ्या ताब्यात आल्याबरोबर लगेच मी खाली करतो हे मी त्यांना ऑलरेडी सांगितलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे मी करणारही आहे. आता हे एवढं सांगितल्यानंतर मला न बोलवता त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे सगळं का केलं हे मला समजत नाही. मला बोलवलं असतं मी त्यांना सांगितलं असतं. परत PNDT ॲक्टप्रमाणे मी उगीच ते सोनोग्राफी मशीन आणि हे जे आहे ते असं 4-4 कडं फिरवू शकत नाही आहे. त्यामुळे ती जागा झाल्यानंतर एकदाच ते आणावं या हेतूने फक्त मी राहिलेलो आहे. जे हांगासर नॅशनल हायवेचें काम चालू आहा त्या कामाक लागून जो हांगा किऱ्यान जो गांव आसा इंटरनल रस्त्याचेर हांगा जी सकयल्या वटेन घरां आसा तेंची घरां जी आहा तांकां हो सर्वीस रोड आहा तो प्रॉपर प्लॅनिंग केल्लो ना आनी हो जो स्लोप फाटल्यान दिसता तो स्लोप आतां ते फिलिंग करून हांगासर वायडनींग करपाचें काम तेंचें चालू आहा. आयज किऱ्यान लोकांनी तें जमोन जें काम चलतालें तें हाडयलां आनी जें मुखार जें काम जातलें तें
एरियान गांवच्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच काम करचें ना जाल्यार फुडें काम करूंक दिवचें ना अशें तेंच्यांनी सरकाराक सांगलां. हांगा नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा आनी त्याच बरोबर जे कॅरेज रोडाचें तेंचें काम चलता तें वॉल बांदपाचें काम चालू आसलें आनी हें काम चालू आसतना सकयल्यान आमचो जो सर्वीस रोड गेला त्या गांवांत तो सर्वीस रोड थंय आसा म्हूण कांय लक्षांत घेना आसतना हांगासर येवन मेवता तशी माती डंप केली. जेन्ना लोक रस्त्यार येयलो रस्त्यार येवन लोकांक काम हाडयलें तेन्ना हें रिटेंशन वॉलाचें काम सुरू जालें. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय हेणी लोकांक सगळे ग्रांटेड गेलोले आहाय. जे कितें काम करता तें तांकांच खबर ना कित्याक जेन्ना आमी PWD ऑफिसरां विचारीत जावं कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा तेंची वेगळी वेगळी आमकां उत्तरां मेवताय. सायटीर कोण आसता ताका कांयच खबर आसना. फाल्यां हिंगा 4 लेन रोड जातलो आनी हेच कंडिशनान हो रस्तो असोच मेंटेन केल्लो जाल्यार आमकां मेन रोडार वचपाक सारकें डिफिकल्ट जातलें. हे सगळे आमचे प्रश्न आमी PWD मुखार हाडले. 4 दीस जाले आमी फॉलोअप करताय कोणूच आमचें आयकना. आमी एक कळयलें ही सांगता आपण पणजे आहा ही सांगता जेईक धाडटा जेई पावना. पॉसिबली जेन्ना आमी आयज काम बंद केलें तेन्ना ते हांगासर पावले आनी हांगासर पावूनय तांकां प्रॉपर उतरां दिवंक मेळना. आनी तेंचे प्लॅनान कितें आसलेलें जे सर्वीस रोड आहाय ते पॅरलली कॅरेज रोडा पॅरलली कंटिन्यू रोड आसलेले ते कोणाक कळयनासतना तेंचे प्लॅन कंप्लिटली चेंज जाल्लो आसा. लोकूय हांगा घुस्पल्ले आसा ते कितें करता त्या लोकांकूय कांय खबर ना आनी तेवूय कांय सांगना. हांगा घरां आसा सकयल घरांनी लोक रावता हे लोकांचे तेणी कांय चिंतूना हे ते करता तें बरोबर न्ही. आतां आमी काम कंप्लिटली बंद केल्लें आसा आनी तेंकां सांगलां तुमी हांगा येया आनी आमकां तुमचें काम कशें कितें करपाचें आहा तें वेवस्थीत सांगा म्हणून सांगलां. त्या उपरांतूच तुमचें काम फुडें व्हरा म्हणलां. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबऱ्यो घेवन परत मेळया. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.